कांय दीस फाटीं काँग्रेस पक्षांतल्यान तृणमूल काँग्रेस पक्षांत प्रवेश केल्ले कलंगूटचे आदले सरपंच जोसेफ सिक्वेरान भाजप पक्षांत प्रवेश घेतलो। तांकां कलंगूटांत भाजपाची उमेदवारी मेळपाची दाट शक्यताय आसा। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। 10 वर्सां पयलीं जेन्ना होच मायकल भितो प्रवेश करतालो, हांव तरी तेन्ना काँग्रेसीन आसलो। खूब जाण ग्लेनूय आसा म्हजे मित्र, तेन्ना हांवें सांगिल्लें बीजेपी इज द फ्युचर पार्टी, यू जॉइन बीजेपी। हांव ताका सांगपी, हिंगा तो उपस्थित आसा। हांव तेन्ना बाब जोसेफा सांगपी, ताणें सांगलें एट प्रेझेंट आय कॅनॉट। आय सेड वन डे यू विल जॉइन बीजेपी। तेन्ना सांगपी ताका याद करता, आनी हांवें तेन्ना तेजेर खूब प्रेशर हाडलो, तूं बीजेपी जॉइन जाव म्हूण। आज सगळ्यान खुशी म्हाका, कित्याक जोसेफान लोकांची कामां केल्ली आसात। खूब वर्सां तो थिंगा सरपंच आशिल्लो आनी ल्हान मनशाचे तो वासपूस घेवन खरें तोखणाय करपा सारकें तेणें थिंगा कलंगूट काम करून दाखयलां। पूण जे ते उपरांत आमदार जावपा हेंकाच लागून तो जालो, कित्याक हेणी ताका तेन्ना सपोर्ट केल्लो, ताका लागून तो आमदार जावन मंत्री जावपा पावलो। पूण लास्टाक तेंकांय तेणें पयस केलें, पूण लास्टाक थोडो वेळ लागता बरें कितें जावपाक। आनी लास्टाक एक ग्लासान सुद्दां उदक कितें मेळ्ळें जाल्यार तें सेटल डावन जाता आनी निवड जाता उदक। निवड पर्यंत तुका सारकें बरें चित्र दिसता। आज बरें चित्र भाजपा सरकार परत येतलो म्हणून सगळे कडेन दिसपा खातीर आनीक सीट आमचे वाडटा। आनी जो सगळो कडेन भोंवन आपण सगळे आमचे सीट पाड घालता म्हणटालो तो, आज तो तेजे कडेन आपलेच सीट सांबाळपा जावपा ना। हांव हे खात्रेन सांगता। आज म्हाका खूब भोगता की हांव बीजेपीन प्रवेश केला म्हणून। इट्स ओन्ली बिकॉज ऑफ द डेव्हलपमेंट फॉर वीच आय हॅव टू टेक अप। आमकां खूब वर्सां लागली डेव्हलपमेंट करपाक। सो हांव न्यू पार्टीन न्हू, पूण जशें मोबीन सरान सांगलेलें की तेका आमी निवडून हाडलेलो पर्रीकाराच्या टायमार, आनी पर्रीकारान म्हाका सांगलेलें तेका चान्स दी रे म्हणून, आनी तेका आमी दिले। आनी तेन्ना आमचो मिस्टर मांद्रेकर आनी मिस्टर पारोलीकर आहले, आनी आमचो जोशुआचो डॅडी फ्रांसीस, हे तिगूय जाण तेजे खान मारून तेका काम केलें आनी तेका वयर काडलो। आनी म्हाज्या बरोबर मिस्टर पर्रीकर आसलो आनी श्रीपत भाऊ। सो पार्टी तिकेट गेली तेका आनी आमी कशी भोगली, आमी काम केलें। सो ह्या मनशान आपणाच्याच मनशाचेर जे आपणाक निवडून म्हणजे वयर काडलेले तेंचेरूच फंड मारली। म्हाका दूख भोगता, आमी इतली 10 वर्सां आमी पळयता तो आपणाच्या पार्टीरूच उलयतालो। हांव म्हाका दिसता कितें तरी तेजेर मातशें मन सारकें एक स्क्रू वा लेस आहलो दिसता म्हाका। सो त्या पासत हांव आनीक तेजेर उलोवंक सोदना, कित्याक तेजेर उलयल्यार खूब आसतलें। सो म्हाका ही संदी दिल्या बरोबर हांव सगळ्यांक चीफ मिनिस्टराक आनी मिस्टर तनावडे आनी सगळ्यांक तुमकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणून। तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केला, तांचें हांव स्वागत करता। आनी आमी जशें म्हणटा की देश प्रथम, राज्य प्रथम, लोक प्रथम ह्या तत्वाचेर काम करपी जी भारतीय जनता पार्टी आसा, त्याच पार्टीत आज तांच्यांनी कलंगूट प्रथम ह्या विशयाचेर तांच्यांनी प्रवेश केला। जो एक्स मिनिस्टर, एक्स MLA जो त्यांनी भारतीय जनता पार्टी सोडून गेला, तो पत्नी प्रथम ह्या तत्वाचेर तांच्यांनी आपली पार्टी सोडल्या। ताका आपली बायल प्रथम, कळंगूटकार प्रथम न्ही, कळंगूटचे लोक प्रथम न्ही, कळंगूटचे कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रथम न्ही, ताका आपली बायल प्रथम। ताका एकूच स्वप्न दिसता की आपली बायल आमदार जावपाक जाय। पण म्हाका दिसता शिवोलकार हुशार आसा, शिवोलकार स्वाभिमानी आसा, आनी शिवोलकार योग्य ते धडो थंयसरूय शिकयतले। आनी निश्चितच आता कळंगूटकारूय ताका धडो शिकयतले हें हांव खात्रीन सांगूं शकता।